रचना वाकणता ताची वळवंगाय काव्यानोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तिनामी हसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत देव आमकां ताची आज्ञा पाळण जियोंक आमकां आपोवणें दिता. दिसपडते आमच्या जिवितांत देवाची आज्ञा पाळून त्या प्रमाणे जियोंक आमकांच आमी तयार करया. ते पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच पावकार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका आमी उलो मारता आमकां पाव. तूं काकुळदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. दयेन आमकां राख आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बसयले दायज जोडूंक आमकां संपूर्णायेन आयती कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अब्राम धरणीर सरपटलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो. सबा राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका सबा राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजातले, तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्या कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगळो कानान देश तुजे संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहमाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विसून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो, सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बासवणेचो 1000 तकल्यां पर्यंत, ताणें केल्ल्या सोल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमाक सवें केल्लो करार इसाकाक सपूत घालून दिल्ली बास तिस्ती. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. तुमची काळजां धारून करी नाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयका. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून जुदेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुका देवचार लागला म्हण आतां आमकां स्पश्ट जालें. अब्राहम मरण पावलो, प्रवादी मरण पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मरण देखचो ना म्हण सांगताय. तूं कितें मरण पावल्ल्या आमच्या बापा अब्रामा प्रास व्हरतो काय? प्रवादी मरण पावले, तूं आपूण कोण म्हण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजीच वडवीक उलयना जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना. म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा, त्या बापाकच तो आमचो देव म्हण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचेच बरी हांवें फटकिरो जायना. पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचें उतर पाळटां. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हण संतोश जालो.
ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, अब्राम आसचे आदींच हांव आसां. तवळ तांणी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवाळांतलो भायर सरन गेलो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या जुवांच्या सुवार्थेंत आमकां जुदेवा मदें आनी जेजू मदें जावच्या वाद विवादा विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. आनी प्रत्येक तरान जुदेवांक उद्देशून जेजू म्हणटा, हांवें मरणाचेर जैत व्हेला, आनी जो कोण म्हजेर भावार्थ भरवोसो दवरता तसल्याक सर्गींच्या राजाक रिगोवंक सुलभयेचें जातलें म्हणलें आयच्या सुवार्ते मारिफात जेजू आमकां कळीत करता. आनी दुसरी संगत जावन आसा, जुदेवांक उद्देशून जेजू अशें म्हणटा, बापान म्हाका मनशा कुळाक सडवण लाबोवंक धाडला म्हणले विशीं तांकां तो कळीत करता. बापान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडले एकाच उद्देशा खातीर, आमकां सडवण लाबोवच्या खातीर. आनी तिसरी संगत जावन आसा, आयच्या दिसा जेजू म्हणटा, अब्रामा परीस आपणी प्रवाद्या पैकी व्हड जावन आसा म्हणले विशीं कळीत करता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी अखंड दवरया. दिसपरते आमच्या जिवितांत आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत आयकल्ले प्रमाणे देवाची आज्ञा पाळन त्या प्रमाणे जियोंक आमकांच आमी तयार करया. आनी असलें जिवीत जियोंक, असली वाट धरूंक येवकरिस्तांत उंड्या आनी वायना रुपी हाजीर जावचो जेजू आमकां आदार आनी कृपा लाबोवन दी म्हण मागया. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव.
भोव मोगाळ बापा तुका हो यज्ञ समर्पिता ताचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणयेची साल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सडवण पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गुटो संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पोताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. उजगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगात पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात.
Bavarta so good purgatorium. Somia Jesu ami hondo kata ani he kazen te pieta itle paudi tu vai baba nirsal ami tuje maran pargata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ओजिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेवोन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सोमेस्ता तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. औंकार मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भागेवोन सुजे भागेवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोव्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकळूत कर, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकळूत कर, आमची काकळूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका हवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रा चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन हांव तुका वेंगोन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे थावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sim tuka Jesu santosan zombiał, słagat korą tuka rakon rawiał. Jebegi jetu amcia bidaran, dworam kan sada tuja gopan. जीविताचे काढतो आत्म्याचे पोषण, आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन. तुझे कण सदा दी आमकां, दैवी जीवन भर आमकां. तुझे कण सदा दी आमकां, दैवी जीवन भर आमकां. Sing तुका जेजू संतोषान जमल्या, स्वागत करूंक तुका रागोन रावल्या. ये बेगी ये तूं आमच्या बिडारान, दवर आमकां सदां तुज्या गोपान. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रगत दिताय. हे सडवणेचे देणे घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या. ताचे वरवीं सर्गा तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हण मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देव